घटनेनुसार गोंय विधानसभा वेंचणुकेत आदिवासी समाजाक आरक्षण मेळपाकच जाय, पण फाटली कितलीशीच वर्सां जाली ह्या हक्का पासून आदिवासी समाज वंचित आसा। 2027 विधानसभा वेंचणुकेत आरक्षण मेळचें म्हण आदिवासी विकास परिशदेचे एक शिष्टमंडळ राष्ट्रपतीक मेळून आपल्यो मागण्यो मांडटले, उटान सांगले। देशातल्या आदिवासी विकास परिशदेची नवी कार्यकारिणी गठीत जाल्या। या फाटभुंयेर उटाचो अध्यक्ष प्रकाश वेळीपान पत्रकार परिशद घेवन या नव्या कार्यकारिणीची म्हायती दिली। गोंयांतल्या आदिवासी घटकांक सतावपी हेर मुद्दे सोडवपा खातीर ते ह्या परिशदे मुखार मांडटले। तातूंतलो मुखेल मुद्दो म्हटल्यार विधानसभा वेंचणुकेत आदिवासीं खातीर आरक्षण, वेळीपान सांगले। पॉलिटिकली गोवा विधानसभेक आतां 4 निवडणूक जाली। 2003 नंतर जवळ 19 वर्सां जाल्ली आसात आणि हांगा रिजर्वेशन आमचे विधानसभेक ना। ते रिजर्वेशन घटनेनुसार मेळपाक जाय आणि राष्ट्रपती ह्यो घटनेच्यो प्रमुख आसात आणि ते मार्फत सुद्दां सरकारा कडेन जर म्हणजे सरकारा सांगलें जाल्यार सरकारा कडल्यान बंधनकारक आसता। त्या खातीर ज्यो कांय फॉर्मेलिटीज करपाक जायो त्यो फॉर्मेलिटी करून 2027 पयलीं हें डिक्लेरेशन रिजर्वेशन गोंयांत हाडचें अशी आग्रहाची आमी विनंती राष्ट्रपती कडेन केल्ली आसा। ह्या शिष्टमंडळान जे जाल्ले ते सगळे गोंयचे बरोबरच देशांतले प्रमुख जे आतां सध्या मंत्री आसात, माजी मंत्री आसात, जे मोठे खासदार माजी खासदार आसात, अशे हाय लेवल जे म्हणटात अशे उच्च स्तरीय हे शिष्टमंडळ आसलें। शिष्टमंडळ आसलेले आदिवासी विकास परिशदेचे, पण त्या शिष्टमंडळाक हांव सेक्रेटरी आसतल्यान गोंयचे सुद्दां आमी एक निवेदन गोंयचे वतीन एक दिल्लें आसा। गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक।